बाबा 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 लरिका शिकारी बरे 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 शिकारी मला रिका तलरी बरे बाबा 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 लरिका लरी बरी 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 बाबा 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 मामा मामा शिकारी बरे 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 शिकारी बरे 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 शिकारी बरे 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 रिका प्रेज तलरी गॉड. मामा हालेलुया. ऐकता की? ऐकता ब्रदर प्रेज गॉड हॅलो. प्रेज गॉड. प्रेज द लॉर्ड ऐकता ब्रदर ऐका ना मका काय तुम्ही बोलेल कोणी. प्रेज गॉड. मी मागण्या स्टार्ट करूया. हॅलो मगळा बाप्पा परगा तुका दिता बाप्पा आजच्या दिसा पसत आणि ह्या भोवरत्या घडये पसत बाप्पा. बाप्पा तुवें आमकां सांगात हाडलाय आणि तुझे उतर आयकूंक आणि तशेंच तुझ्या उतरा प्रमाणे आमचे जिवीत मांडून हाडूं आणि त्या जिविता प्रमाणे तुझी खुशी आमी आमच्या जिवनांत करूंक तूं आमकां उलो दिताय बापा. बापा हे मागणें हे आमचे सांगाता आमी कितें आमी तुझे उतर आमी आयकता आणि त्या उतरा वयर आमी कितें नियाळ करता बापा. हे सर्व तुझे निर्मणे बापा. कित्याक आमचे आसता की आमी कितेंच करूंक आमी शकना पूण तूं केदळ आमचे समें आसाय. तुजो पवित्र आत्मो तुवें बसयल्लो तो पवित्र आत्मो आमचे सांगता आसा आणि तो आमकां तुज्या सांगातपणांत रावोंक आमकां तो मजत करता आणि जेजू क्रिस्तान आमकां दिल्ल्या शिकवण्या प्रमाणे आमचें जिवीत रुता करूंक आमकां तो सांगता. वय बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा हर एक आमी संवसारांत येतना आमकां सबार संवसाराच्यो संगतीत आमकां दिसतात आणि ताचे वयरत आमचे उलोवणें आनी कार्यां जावन आसा बापा. पूण तुजी खुशी दुसरीत बापा. कित्याक आमी भवार्थी मनीस भवार्थान जिवचे जायचे म्हणून तूं आपणे दिताय बापा. आणि तुवें आमकां जेजू क्रिस्तान दिल्ल्या शिकोवन आणि तशेंच पवित्र आत्म्यान आमकां दिवचें आपणे यांच जावन आसा बापा. बापा त्या खातीर बापा तुका अर्गां दिता बापा. बापा कोण सकळी हांगा सांगता ह्या सांगातपणांत मागण्याच्या सांगातपणांत आयल्या आणि कोण पुरा मुखल्या दिसांनी आणि आतां युट्यूबान पळोवन आसात आणि मुखल्या दिसांनी पळोवन आसात तांकां हर एकल्याक तुज्या आशिर्वादान आणि अधिकारांनी तुवें भरिल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा तूं सबारांक जाय सर्वांक तूं आपयताय पूण आयिल्ले थोडेच म्हणून तूं सांगताय. वय बापा कित्याक संवसारांत जिवीत सरतना सबार संगती संवसाराच्यो मनशाच्या दोळ्यांक दिसच्या संगती वयर गमान वचोन तांणी तुजी खुशी पाळच्या बदलाक ते तुजे तावन पयस केल्या बापा आमी. वय बापा त्या खातीर आमी तुज्या शिकवण्या प्रमाणे आमचे चिंता बदलून आमी तुज्या सांगातपणांत जियोंक आशेता बापा. त्या खातीर तुवें आमकां तुज्या मजतदाराक दिवन तुवें आमकां तो मजतदार आमकां तुज्या सांगातपणान जियोंक आमकां तो हेल्प केल्ल्या खातीर बापा
तुका अर्घां दिता बाप्पा. हे मागण्या करता तुझ्या पुता जेजूच्या नावी आणि पवित्रात्म्याच्या मजतीन. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. हेल्प केल्या खातीर बाप्पा. प्रेज गॉड. म्हाका ऐकना कोणी उलयलें. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. आवाज समान. प्रेज गॉड. आणि तर सिस्टर असा कितें. प्रेज गॉड. ऐकता ब्रदर. ऐकना म्हाका काय. ऐकता म्हाका काही ऐकना. तुमचे इंटरनेट पळया म्यूट झाला की. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. ऐकता म्हाका ऐकना काय. आमकां ऐकता. उलया उलया. प्रेज गॉड. ऐकता प्रेज की. गॉड. Praise the ऐकता Lord, ऐकता. brother. आता ऐकता ब्रदर. म्हाका कित्याक म्हळ्यार तुम्ही उलयलो खंयचोय आवाज म्हाज्या ऐकनातलो. तुमचे युट्यूब ऑन आसा की. वय युट्यूब ऐकता क्लियर असा. युट्यूब ऑन नाही तुमचे ऑन दवरला की जरा ना मागे. ओके ना आता ऐकता म्हाका समा. ओके ओके. ओके. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आम्ही काल मागण्यांनी ऐकला गे सिस्टर. आता आम्ही सांगलें ऐकला ऐकला. ऐकला. ओके. तरी आम्ही टॉपिक स्टार्ट करूया न्ही. तुमचा आवाज आमकां ऐकतलो. आम्ही बोलूनचे तुमकां ऐकनाटले म्हणून. वय करेक्ट. ओके. आमकां देवान आमकां अब्राहमा मार्फत आमकां भवार्थाच्या विशयान मस्त स्ट्रॉंग एक्झाम्पलां दिल्यांत आमकां. वय गे. वय वय. तरी आम्ही ताचे प्रमाणें या जेनेसिस 22 काडया. आता अब्राहमाक बसवणी दिल्ली 22:5 काडया. अब्राहमाक बसवणी दिल्ली 75 इयर्स सर. वय गे. वय वय वय. 20 बसवणी दिल्ली 75 इयर्स सर. पूण ताका बसवणी दिल्ले कुडले ताका ती बसवणी ती कार्यगत जाली की जावना. ताका टाइम कान गेलो. पूण वय. तो पेशन्स रावलो तितली वर्सां. 99 इयर्सर ताका ताची देवान दिल्ली बसवणी ताका जारयेक आयली. सो त्या दाळा तितल्या वर्सां तो पेशंटली तो रावलो आणि तो देवाच्या
कितें देवान प्रॉमिस केलां तें ताचें नियाळ जावन आसलो. पूण आमकां कालें जाता, आमकां कितेंय आमी मागण्यांत मागता, आमकां तेदळच आमकां जायजें म्हूण बगता. आमकां तेदळच जायजें म्हूण बगता आनी तें मेळनातल्या वेळार आमी डिसअपॉयंट जाता. आमी देवान दिल्ल्या बसवण्या वयर आमी डावट विचारता. हांव इतलें मागतां, हांव इतलें इसारतां आनी दुसऱ्यांक जाता. आमी संवसाराक पळयल्यार मागीर अशें बायबलांत दाखले अशें अब्राहमाक आसा ताका मस्तू वर्सां 25 वर्सां उपरांत ताका तें मॅनिफेस्ट ताचे थंय तें कार्यगत जालें. तशेंच पूण थोड्यांक तें इमिडिएट जालां. केदाळा जेजू आसतना ते दाळाच तें बरेंपण आयलां. एग्जाम्पल रक्तस्त्रावाची स्त्री केदाळा ती जेजूक वळखाली, ते दाळाच तिका बरेंपण आयलें. मागीर जायराचें एग्जाम्पल कान गेल्यार थंय तशेंच केदाळा जेजू सरशीन जायर आयलो आनी जायर जेजूक सांगलें अशें अशें ताची धूव बरी ना. पूण ताका एकल्याच धूव आसलें जायराक. आनी ते दाळा जेजू आसतना ते दाळात तें कार्य जातालें. पूण आमचे थंय आमकां तें जायना म्हणून आमी तें चिंतून आमी ताचे वयर आमी कितें मेळटा म्हणून आसतना आमकां आमी फूल फेथर आसता. पूण केदाळा आमचे थंय आमी इतलें मागता, आमकां मेळना, आमी इतले दीस जावन आमी म्हणटा, पूण आमचे थंय तें कार्य जायना. ते दाळा आमची मत परतेक आमची डायवर्ट जाता आनी ती संवसाराच्या फाटल्यान वता. आनी आमी थंय तावन आमी मनशांक सोदता, कोण हाचे वरवीं स्ट्रॉंग कोण मेळटा आनी कोण हें सांगिल्लें विग्गी जाल्लें जाता आमी सोदना करता. पूण अब्राहमान देवान दिल्लें बसवणी ताचे थंय जारयेक येता म्हणसर तो तिरासानेन रावलो. पूण ताचे उपरांत ताचे थंय केदाळा ताका एक पूत जालो. ते दाळा ताका देवान ताची परिक्षा करूंक चिंतलें. केदाळा देवान ताची परिक्षा करूंक चिंतलें. ते दाळा अब्राहम आतां तेच अब्राहमाच्या जाग्यार अब्राहम ओपलो. पूण त्या जाग्यार आमी आसले जाल्यार आमी कितें करतें आसलें? आयकता गे? ऐकता. प्रेज गॉड. प्लीज गॉड. उलया. आतां अब्राहमाच्या जाग्यार आमी आसलें जाल्यार आमी कालें करतें आसलें? आमकां तितली सस्मिकाय आसना. सस्मिकाय न्हय. आतां अब्राहमाक पूत जालो. आफ्टर 24-25 इयर्सा उपरांत ताका भुरगो जालो. पूण देवान ताका अब्राहमाची परिक्षा करचे खातीर ताका बली भेटोवंक देवान विचारलें. पूण ते दाळा आमी त्याच जाग्यार आसा जाल्यार आमचें रिएक्शन कशें आसतालें? आमी पाटी येतेल्या वय आमी ते मानून घेते नातल्या. पूण अब्राहमान तें संपूर्ण सिक्रेट दवरलें. ताणें कोणायकी सांगोना. देवान कितें सांगलें, देवान कितें विचारलें, ताणें कितेंच ताका डिस्कशन करूं ना. पूण आमी जाल्यार कितें करते जाल्यार आमकां एक वस्तू दिवन इतल्या तेंपा उपरांत आमकां मेळ्ळ्या आनी ती वस्तू बारी आमकां जाय जी आसलीच आमच्या जिवनांत आनी ती वस्तू आमचे तावन पाटी विचारली आनी नाजाल्यार आमकां अनुभव करूंक मेळना ती वस्तू. आतां एग्जाम्पल आमकां एक आशा आसता एक बरें घर बांदीचें, एक बरें
एक आमचे बिडार जायचे तशें आसता. एक चिंते आमकां तें घर बांदूंक पुरो रेडी जालां, खंयची एक अडकळ आयली आमकां. आनी अडकळ आयिल्ले कुडले आमी आतां कालें करता त्या अडकळीक. चिंती आमी ते आमकां मागण्या रुपारत मेळ्ळां. एक घर आमकां जावंक पुरा रेडी जालां, जागो आसा, सक्कड आसा, घरचें प्लॅन आनी पुरो जालां, पूण कार्य तें घर बांदूंक आमकां जायना. एक व्हडली अडकळ आयली. ते दाळ आमी कालें करता. उलया. प्रेज गॉड. दुबाव येता, डाऊट येता. दुबाव येता, डाऊट येता. मागीर दुबाव डाऊट एकच जाता. पळय, मागीर आमी दुसऱ्यां कडेन डिस्कस करूंक सुरू करता. मेन आमचे प्रॉब्लेम म्हणटा आसचे हांगा. आमचें डिस्कशन मुखार वता. आमी मस्त आमचे तावन कोण ताका हें जाल्लो मनीस आसा ताका कोणाक आमी दरीचे कोणा तावन वळखी तावन आनी कालें करन ते प्रॉब्लेम एक पोटींक ते थंय तावन क्लियर जावचे खातीर आमी वावुरता. एका रीत हेरांचे सजेशन काडूंक पळयता. करेक्ट. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. आमी हेरांचे सजेशनां काणयोंक पळयता. पूण अब्राहमान कांय त्या विशयांत गन्य केलें ना. कित्याक म्हळ्यार ताचो आनी देवा मदलो संबंध एकदम घट आनी तीर जाल्लो तो. त्या खातीर ताणें कोणायकी सांगोना, आपल्या पुताक सुमेत ताणें सांगोना. आनी तो दोगां साकरांक आनी पुताक काण घेवन तो बली भेटोवच्या जाग्याक पयन स्टार्ट करता. वय गे. वय. ते दाळा ताणें बली भेटोवचो जागो म्हाका दिसता थंय 3 दीस आसले चलोवन वचोंक. त्या वेळा सुमेत तितले घंटे आसा जाल्यार ताचें मन बदलून. आतां आमी जाल्यार चिंता आमकां इल्लो अवकाश मेळ्ळे कुडले आमची मोत कशी गुंता. आमकां इतल्या तेंपा उपरांत देवान एक आशिर्वाद घालें आनी आतां प्रत्येक आमकां अडकळी आयल्यो. कित्याक अडकळी आयल्यो आमचें चिंताप हें जावन आसा. पूण अब्राहम तो फर्म रावलो तो. कित्याक देवा तावन ताका तें मेळिल्लें, ताणें पक्का केल्लें तें म्हाका देवा तावन म्हजे तावन जावंकूच साद ना तें देवा तावनूच जाल्लें कार्य जावन आसा. तें देवाच्या आशिर्वादानींत जाल्लें कार्य जावन आसा. त्या खातीर तें कार्य हांव खंडीत जावन देवा थंय हांव ताच्या एकवटांत रावल्यार म्हाका हाचे तावनी तो सोल्युशन दितलो म्हणलें गॅरंटी ताका आसलें. सो त्या खातीर देवान केदाळा ताका इसारलें तुज्या पुताक तुवें बली भेटयचें म्हणून. ताणें कितेंच एक सोद्दू ताणें फाटीं उलोवना. सो त्या खातीर तेन्ना फस्ट आतां आमी पळोवंक गेल्यार ओल्ड टेस्टामेंटांत ते दाळा अब्राहमान आपल्या साकराक सांगलें गाडवा सांगता तुमी हांगा रावा, हांव आनी म्हजो पूत मुखार वचून स्तुती करता. पण स्तुती म्हणलो वर्ड फस्ट थंय आयलो. आमी कालें करता आमकां तले समस्या आयिल्ल्यार आमचें रिएक्शन कशें आसता. आमी स्तुती करता आमी कितें करता आसल्या. प्रेज गॉड. तो आमी चिंते आसतले वो वेळ स्तुती करचो गी म्हूण. पळय गी.
कोणाय की कष्टा टायमार स्तुती करा म्हळ्यार मन कशें आसात. आता एक मनीस मरच्या स्थितीर आसा आणि त्या घरांत स्तुती करा म्हळ्यार कशें जायत. तशेंच थंय जालें तें घडीत. पूण अब्राहमान कितेंच देवाच्या विरोध एक शब्द सुमेत उसारुना ना ताणें ताच्या कुशेक ताणें तो विरोध वचूना. तो संपूर्ण रितीन ताणें अब्राहमान आपल्या साकरांक, थंय साकोर दोग आसले, सांगलें गाडवा सांगता तुमी हांगा रावा, हांव आनी म्हजो पूत मुखार वचून स्तुती करता आणि उपरांत तुमचेशी आमी पाटी येताले. आता येता म्हूण सांगला ना, पाटी येतलो म्हूण सांगो ना ताणें. वय गे ब्रदर. येता म्हूण तो फुल्ली कॉन्फिडन्सर आसलो देव कितें ना कितें करता म्हूण. कित्याक म्हळ्यार आमकां आमचें चिंतप कित्याक म्हळ्यार देव क्लियरली सांगता हांव तुजे सोम्या आसा, भिये नाका. केदाळाय देवाचें उतर जिजूनी सांगलें, घडये घडये सांगलें आसा. जायराच्या केदाळा सिनोगोगाचो अधिकारी. आता जायर म्हळ्यार सिनोगोगाचो अधिकारी. तो मागण्याचें घर आसलें. पैगी मागण्याचें घर आसलें, आराधन करचें घर आसलें. तें सिनोगोग म्हळ्यार सांगाता मेळून मागणें करचें आसलें. थंयचो अधिकारीक तरी मागणें ताका उणें आसलें. तो जिजू सरशीन येवन ताणें ताच्या पांयांक पडोवंक, तरी तेय देवाक मानसो मनीस आसलो म्हूण तरी ताका जिजू सरशीन येवन ताच्या दुवेक बरें करूंक जिजू कडेन ताणें विचारलें. जेजू कडेन विचारलें ते दाळा थंय रक्तस्रावाच्या स्त्रियेचे हें जाता. त्या टायमार केदाळा ती रक्तस्रावाची स्त्री जेजूच्या आंग वस्तुराक आपण बरी जाता तेत घडये. आनी थंय तावन जायराक मेसेज येता, मेस्त्रीक कित्या दोसचें, चेडू मॉर्न पावला. पूण जिजून ताका सांगलें इमिडिएट भिये नाका. आमकां आमचे थंय 2 कोरिंथियन्स जायराचे मार्क 5:21 काडया आमी. कोण वाचतात पळया. हांवें तो वाचचें गे. करेक्ट स्क्रीन पडो ना ते. तुम्ही तो वाचा ब्रदर, नो प्रॉब्लेम. थर्ड एक व्हड लोका जोमो ताचे बोवारी एकठांय जालो. तो सरोवराच्या तडीर आसतना सिनोगोगाच्या अधिकारी पैकी एकलो जायर नांवाचो थंयसर आयलो. जेजूक पळयतच तो ताच्या पांयां पडलो आनी हे परी परतून लागलो. आता जायर म्हणलो सिनोगोगाचो अधिकारी, ताका कितेंच मागण्या विशयन गुत्त ना म्हणून ना. ताका मागण्या विशयन गुत्त आसा, सकडी गुत्त आसा, देवाची सिस्टम गुत्त आसा, नियमा प्रकार गुत्त आसा. पूण वो जेजू सरशीन आयलो कित्याक जेजू विशयन ताणें आयकल्लें. त्या खातीर जेजू सरशीन आयलो आनी ताच्या पांयां पडलो आनी हे परी परतून म्हणालो, म्हजी धूव मरणाच्या तणेर पावल्या, तूं येवन
तिचेर हात दवर तशें ती बरी जातली आनी वाचतली. पळया तसो भावार्थ ताका खंडीत कोत्तालें जिजू थंय कार्य जाता. कित्याक म्हळ्यार हो जायर नांवाचो मनीस हो जिजू वयर संपूर्ण पातयेनी दवरलो मनीस. त्या खातीर तो ताचे सरशीन आयलो. येदो व्हडलो मनीस अधिकारी म्हळ्यार तो ताचे सरशीन जेजू सरशीन आयलो. आनी तूं येवन तिचेर हात दवर तशें ती बरी जातली आनी वाचतली. ताका खंडीत कोत्ता आसा दू आचेतावन बरी जाता म्हणून. त्या खातीर जेजू ताचे सांगात. आतां जेजू कालें करनालो, लोकांचो जमो व्हड जमो आसलो थंय. पूण जेजून थंय जम्या कडेन रावच्या बदलाक तो जायर सांगाता भायर सरलो. जेजू ताचे सांगाता भायर सरून गेलो. लोकांचो व्हड जमो ब्रदर ताच्या फाटल्यान येतलो. तुमचो एको जाता, साऊंड येयल्लो. एको मारता. एको मारता न्ही? पयस बरा एक पयस ओके. दवरूं जाय. दोन कनेक्ट जाल्यार तशेंच. ओके, प्रेज गॉड. आतां समज आसा गे. वय वय. ओके. सो जेजू ताचे सांगाता भायर सरून गेलो. लोकांचो व्हड जमो ताच्या फाटल्यान वेतलो. तरी लोकांचो जमो ताच्या सांगाता आसलो म्हणून जालें आमकां. पूण त्या लोकांच्या जम्याक सोडून तो जायराचे घरा भायर सरलो. पूण तेदाळाच थंय आनी एक इन्सिडेंट जाता. 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाचे पिडेन कश्टाताली एक स्त्री आसली. ती आयली जेजूक मेळोंक. पूण सबार वैजाच्या हातांत पडोवन ती कश्टाल्ली. आनी तिचोय भावार्थ जेजू थंय हांव आयल्यार, जेजू सरशीन हांव आयल्यार हांव खंडीत बरी जातली म्हणलो 100% खात्री तिका आसली. ती ताच्या पयलें सबार वैजांच्या हातांत पडली. पूण जेजू विशयन तिणें आयकलें आनी ती येवन थंय जेजूचे आंग वस्तूर आपण ती बरी जाली. पूण हांगा तिचे थंय उलोवन जावन प्रत्येक जायराच्या घरांत हांव ताका एक मेसेज येता. जायराक ती कहली मेसेज येता. खंयची मेसेज आयली? तुजी धूव मेल्या आनी मेस्सेक दोसचें कित्याक? मेस्त्रीक दोसचें कित्याक? पूण थंय एक गजाल घडता. तांणी म्हणलें तें गुमान करिनासतना जेजून जायराक सांगलें तूं कांय भिये नाका, तुवें सतमानल्यार मात्र सै. हांगा व्हेरी इम्पॉर्टंट खंयचें कार्य जावचें म्हळ्यार आमी केदाळा सतमानता तेदाळा तें कार्य जाता. केदाळा म्हणसर आमी सतमानिना तेदाळा आमी प्रत्येक संवसारी चिंतनाक वेता. आनी आमी संवसारी चिंतना प्रकार आमी सेन्स नॉलेजा प्रमाणे आमी डिस्कस करता, आमी उलयता आनी आमी त्या प्रमाणे प्रत्येक संवसाराच्या संगतीक वेता. कित्याक म्हळ्यार केदाळाय आमकां सैतान आमकां येन्स काम करता. आमी केदाळा आमकां मागणें करन आमकां तें मेळटा म्हणच्या घडये आसा जाल्यार इमिडिएट आमकां दुसरींत थॉट्स येतात. केदाळा आमी त्या थॉट्सांक आमी कंट्रोल करन आमी केदाळा देवाच्या त्या बसवण्या प्रमाणे आमी उसारन आमी कंटिन्यू आमी करता तेदाळा तो वेळ आमकां यशस्वी और जैत लाभचो टायम आसता. आमी मुस्तुपोटी आमी येन्स करन आमी ऐन वेळार वगडायता, आमी भायर वेता.
त्या खातीरच अब्राम 24-25 इयर्स तो रावलो. ताचे उपरांत ताका भुरगें जालें. ताचे उपरांत जाल्लो तो भुरग्याक बली भेटोवच्या खातीर ताणें देवाच्या उतराक काल्तीमान घालून तो बैसरता. प्रेज गॉड. Praise God. प्रेज गॉड. Praise त्या the खातीर Lord. आमकां आमी केदाळा मुसर आमी भवाडतात. आमी केदाळा तिरासानेर वेता. आमी म्हळ्यार भवाडत आमकां आमी भवाडत म्हणटा. खाली आमी येत्त विशयांत अनिता सिस्टरान सांगलें आमी भवाडत म्हणटा. पूण आमकां भवाडताच्या विशयांत आमकां जाणवायत ना. कित्याक म्हळ्यार आमी पयलेंतावन आमी जल्मतावनूच क्रिस्तांव वैगी. आमी क्रिस्तांव कुटुंबान जल्माल्या आनी आमकां ल्हान भुरगें आसतनाच बॅप्टिजम मेळ्ळा. सो तर आमी ल्हान आसतना तावनूच आनी जल्मल्ले तावनूच आमी हक्कदार. पूण आमी हक्कदार जाल्ले मनीस आमकां भावार्थ म्हळ्यार कितें म्हणून आमकां आनीकी सांगूंक ना. त्या खातीर आमचे थंय ती अलौकीक कार्य आमचे थंय जावंक वेळ जाता. ना जाल्यार आमचे थंय तें जायना. कित्याक म्हळ्यार आमी त्या विशयांत आमी ते भवाडता विशयांत आमकां आनीकी ती समजोनी आमी जोडूं ना. केदाळा आमी भवाडतांत घट जाता. त्या दाळा आमचे थंय आमी कोणाय की फर्स्ट पळया आमी भवाडतांत आमी केदाळा घट जाता. त्या दाळा आमचे थंय तावन बें वेता. कित्याक म्हळ्यार आमी हर एक मनीस भावाडतांत घट जाल्लो मनीस तो देवाचो मोग जेजू क्रिस्ताचो मोग अनुभव करूंक सुरू करता. केदाळा तो अनुभव करूंक सुरू करता. त्या दाळा आमचे थंय अलौकीक कार्य जावंक सुरू जातात. आतां एग्जाम्पल आतां आमची भुरगीं अशीं आसात. आतां तुमी पळयलां गे अशें कन्स्ट्रक्शन सायट आनी अशें पुरा भायर आनी पुरा काम करचे मनीस आसात. ते कन्स्ट्रक्शन आनी पुरा काम करचे मनीस ते बारीक आसतात वैगी. बारीक असतात सडावत ते बारीक असतात. पूण ते हेल्दी असतात, घट्ट असतात. पूण आमची भुरगीं जिवान मोठी आसूंक पुरो, जिवान घट दिसूंक पुरो, पूण ती तांचे भितर घटाय आसाना. कित्याक ते कन्स्ट्रक्शन आनी ते टायपाचे मनीस घट असतात? कित्याक? उलय हार्ड वर्क करतात. हार्ड वर्क करतात आनी केदाळाय तांचे काम तेंच. सो केदाळाय ते प्रॅक्टीस तेंच तांचे काम करचे. पूण आमी केदाळा काम आमी म्हळ्यार ते केदाळा आमी देवाचें उतर वा देवाच्या एकवटांत जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी आमकां गरज आसल्या टायमार मात्र आमी वेता जाल्यार आमचे थंय तें कार्य करिना. ते जाल्यार प्रत्येक आमचो संबंध समाज जावंक वेळ कान घेता. त्या खातीरच आमी निरंतर आमी देवाच्या संबंधांत रावचे. त्या खातीर मागण्याचे फर्स्ट डेफिनेशनाचे वर्ड संबंध म्हणून आसा. ब्रदर काय ऍड करूंक आसा की तुमकां? वय ब्रदर, आता म्हाका एक पॉइंट कळलो तुम्ही सांगतना. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. ते खाले म्हणटात तुजे दुवेन प्राण केलो आनी मेस्तीक दस्सो कित्याक? पूण ताणी म्हणले ते गुमान करिनासतना जेजून जायराक म्हणले. हांगा इम्पॉर्टंट म्हाका ते गुमान म्हणलो शब्द बारी बरोवलो. कित्याक म्हळ्यार आमी जेजून ऐकले पुरो नेगेटिव्ह, पूण ते खाण घेवना. खाण घेवना. समजले?
वय ताणें ते नेग्लेक्ट केल्ले एका रितीन. आमी काले करता म्हळ्यार त्या सिट्युएशनार वय कोणें काले सांगले ते सिरियसली घेता. पूण वय जेजू हांगा काले म्हणटा पूण तांणी म्हणलें ते गुमान करिनासतना जेजून जायरा सांगलें. ताणें केअरलेस आयकला जेजूक, पूण ताणें वय ते आयकनातल्या बरी केलें, नेग्लेक्ट केलें. आमच्या वय जिवितारी तुमी सांगल्या बरी आमी काले म्हणटात कितें हेरांचे सजेशन घेता तेन्ना आमी समस्या पडटा. वय केदाळा कित्याक जेजू वय सांगा ब्रदर, कंटिन्यू कर. केदाळा जेजूच्या उतरा बरी आमी सजेशन घेता त्या वेळा मात आमकां समस्या जावन भायर येवंक जाता. आतां तुमी अब्रामाविशीं उलयतना ताणें फर्स्ट स्टेपूच बोल्ड स्टेप दवरलो म्हणयात अब्रामान. आतां वय कोणी तरी तुज्या दायज जिगातांचो तुजे कुटुंब सोडून भायर ये म्हणटाना कोण येवंक तयार आसा? कोण येना. वय कोणाचें सजेशन काणूंक ना ते. वय तुमी वय सांगल्या वय बरी वय ताणें बोल्ड देवाच्या उतराचेर पातयेनी दवरलो आनी तो मुखार गेलो आनी ताका एक भावार्थ आसलो की ताका देखून आमी भावार्थ सोदपाक म्हणटा. वय म्हळ्यार देवान कितें सांगलां तो पदां वयता. वय आतां वय त्या वेळार भायर येवचें म्हळ्यार तितलें सुलाभ न्ही. आजकाल आमकां कोत्ता एका भायल्या गांवाक येवचें म्हळ्यार वय एकल्यान कितले जाणां पळय घुस्पट जाता. पूण वय त्या वेळार कांय नसल्या वेळार त्या देवाच्या उतराक ताळो दिवन ताणें स्टेप काडचें म्हळ्यार ते एक वय बोल्ड स्टेप म्हणटात. मोरी मायन काडले तशेंच अब्रामानी त्याच रितीन काडलें म्हणयात. प्रेज गॉड. वय 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 प्रेज गॉड. वय ब्रदर, केदाळे आमी ते तुमी सांगले समा कित्याक म्हळ्यार आमी दुसऱ्यांचे केदाळ आमी एडवायस विचारूंक वेता. पूण तो मनीस खंयच्या रिती रिवाजा प्रमाणे जियेता वा ताचे देवाच्या बसवण्या प्रमाणे तो जियेता गे वा देवाच्या सांगातपणान तो जियेता गे जेजूच्या शिकवण्यान तो जियेता गे हे आमी कान घेना. म्हळ्यार ते आमी चिंतिना. पूण तो संवसारी रितीन बरें आमकां सोल्युशन दिता म्हणून जाल्यार आमी थंय वेता. प्रत्येक आमचे ते एक व्हडलें वीक पॉयंट म्हणयत मनशांचो. त्या खातीरच केदाळा हे टेस्ट थंय जालें अब्राहमाक. ताचे उपरांतच देवान थंय सांगलें तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी मळबा वयल्या नेकेत्रां परी आनी दर्याच्या वेळेर आसलेल्या रेवे परी तुजी संतत हांव वाडयतलो म्हणून. त्या खातीर आमी केदाळा आमचे थंय एक ल्हान अलौकीक कार्य जाताना आमी ती तिरसान सांबाळून आमी देवा थंय फाटी येवन आमचे चिंता बदलून संवसाराच्या रिती रिवाजांतावन आमी केदाळा आमी देवाच्या वाटेन आमी चलोवंक सुरू करता. जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी आमी केदाळा सुरू करता चलोवंक. केदाळा आमचे थंय व्हड व्हड अलौकीक कार्य जातात आनी आमचे थंय ती जाल्यांत. त्या खातीर आमी धैर्यान आमी सांगता कोण जेजूच्या शिकवण्या प्रमाणे आनी देवाच्या सांगातपणांत जियोंक सुरू करता ताचे थंय 100% अलौकीक कार्य जातात. त्या खातीर आमकां थंयच सैतानान आमकां आमचे थंय थॉट घालून आमकां थंय तावन पाड करचें. आमी केदाळ त्या स्पॉटार आमी रावल्या आनी त्या वेळार आमी रावल्या थंय तावन आमचें अलौकीक जिवन सुरू जाता. त्या खातीर आतां आमी पयलें देवाच्या उतरान नातल्या टायमार आमकां कितेंय इल्लें सडून जाल्लें कुडलें आमी फस्ट आमचें भियोवचें आसलें. कालें करचें म्हण. पूण आतां आमकां कितें जाता म्हळ्यार आमकां तें बेना. आमचे थंय तें बेना. कित्याक म्हळ्यार देवाचो मोग आमी चड अनुभव करता. जेजूची शिकवण आमी चड आमी कान गेल्ल्या. त्या खातीर आमचे थंय आमी देवाची बसवणी उसारनत आसता आनी देवाच्या बसवणी कितें आमकां खंयच्या घडयेक कितें जाय जे ते आमकां पवित्र आत्मा आमकां मजत करता. वय गे ब्रदर. वय तुमकां ऍड करूंक आसा जाल्यार ऍड करयात ब्रदर. मागीर नेक्स्ट पॉयंट सांगचें जाल्यार जेजू केदाळाय तेंचे सांगता नेक्स्ट पॉयंट म्हणल्यार तो भियेनाका म्हणटा. वय ताचें फर्स्ट वर्डच तें. वय आमी सदावत काले करचें म्हळ्यार लोकांक खंयचे पयले तुमी भिवची गरज ना. वय
म्हळ्यार कशें जेजू सांगता ताका भियेनाका तुवें सत मानल्यार मात सई त्या रितीन आमी धैर्य दिता त्या वेळा तांकां एक ते काय म्हणटात एका रितीन एक बरवोसो उब जाता तांच्या जिवितांत ह्या बरवोसो गेल्लो परत बरवोसो उब जाता त्या देखून जेजू जायते गाडे ह्या बायबलांचे जायते गाडे ते बरयला म्हणटात 365 मोर देन वय भियेनाका 360 म्हणलो वय 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 बियानाका म्हणलो शब्द. वय वय कित्याक म्हळ्यार भे देवातावन येना जर तर वय. त्या समस्येमध्ये भे येता जाल्यार आमी चिंतूंक आसा ते देवातावन येवचे न्ही भे आमकां वय. सैतान त्या भियांत घालून त्या समस्या आमकां सड करून पळोवन आसा वय हांव त्या समस्या वेळार भियेता जाल्यार कित्याक देव म्हणटा भियेनाका वय तर भियेनाका म्हणलो देव तुजे भितर भे घालूंक साध्यता ना साधच ना. वय. ते आमी मतीर जोडीचे सिट्युएशन संदर्भ जर तर म्हणजे त्या सिट्युएशन भेन दिसता जाल्यार समथींग हे देवातावन न्ही म्हाका सैतान कालीक या हेर समस्येतावन हांव ट्रॅप जावन आसा म्हूण हांवें समजून काडून त्या वय वेळार वय 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 देव वय. केदाळा भियेनाका म्हणटा खंयच्या संदर्भात इवन खंयचेय गणिताक गेल्यार जेजू खंयच्या संदर्भारी भियोना उदकार सलचे जावं दी या वारे वादळ येताना जावं दी या कुर्साचे म्हण केदाळाय तो काय म्हणटात कॉन्फिडंट आसलो वय त्याच रितीन आमी कॉन्फिडंट असल्यार आमकां हर एक समस्या वेळ करून वता थोडे फावटी काले जाता म्हळ्यार समस्या आमच्या आत जावन भायर गेल्ल्या बरी दिसतात वय चुकून गेल्ल्या बरी पूण आमी सोंसणी काय रावल्यार कंडीस जावन आमी रिजल्ट पळोवंक जाता आमी जायते फावटी सोंसणी काय उगडता अशें जालें तशें जालें आतां आमी पयर आमी डिस्कस आमच्या घरच्या विशयांत आतां ते आतां स्टेप बाय स्टेप समज जावन आयला आतां वय प्रेज गॉड. कळ्ळें की आमकां सिट्युएशन अशें पाड दिसता की कित्याक अशें जालें काल्याक जालें त्या अशें दळा जालें आम्ही डिस्कस केल्लें न्ही ब्रदर. वय 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 त्या देखून आमी सिट्युएशन पळयता वय ते तुमी सांगल्या बरें तांचे सजेशन आयकून ते आमी ते फोकस करता पूण एंड म्हणसर आमी सोंसणी काय दवरल्यार आमकां ते करेक्ट आमी काले पयले पातयेन दवरले ते रिजल्ट पळोवंक जाता ताका जेजू म्हणटा न्ही तूं भियेनाका तुवें सत मानल्यार मात सई म्हळ्यार भियेनाका म्हळ्यार हत तूं आतां कितें आयकलाय पळय ते तूं मनाक व्हरिनाका आयकून भियेनाका तूं काले सत मानलाय पयले येवन म्हजे लागीं आज दवरल्यार बरी जाताली ते बिलीव कर वय 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 कळ्ळें की आतां तुवें आतां प्रेझेंटली काले पळोवन आसाय काले आयकून आसाय ते बिलीव करनाका तूं कितें सत मानून आयलाय ते घट्ट धर देखून आमी आमचोय फोकस केदाळाय त्याच रितीन आसाचे कितें देवाच्या उतरांत कितें बरयला ते ऑलरेडी जाला म्हूण आमी बिलीव करचें सिट्युएशन पळोवचें न्ही जर तर सिट्युएशन पळयल्यार आमी प्रॉब्लेमाक समस्याक पडटा पडता. वय वय त्या खातीर कोरिंथियन्स 2 कोरिंथियन्स 4:18 म्हणटा न्ही दोळ्यांक दिसता त्या वस्तूंचेर वय वय तो आमचे आमचे ध्यान मान दवरिना ध्यान मान दवरिना म्हणून. दोळ्याक दिसचे ते तात्कालिक पूण वय दोळ्याक दिसना ते शाश्वत. वय पळोवंक गेल्यार वस्तू देवाच्यो ह्यो बसवण्यो आमच्या डेली आमकां ह्या जिवनाक जाय आसल्योच 4:18. पूण आमी कालें करता आमी समस्या आयिल्ले कुडले आमी समस्याच व्हड करून घेता त्या खातीर ते कितें म्हळ्यार आमी सेन्स नॉलेजाक इमिडिएट पास जाता. केदाळा आमी सेन्स नॉलेजाक गेल्या त्या दाळा आमचे थंय देवाच्यो बसवण्यो काम करूंक जायना. केदाळा आमी आत्मीक रितीन आमी कनेक्ट जाता देवाक त्या दाळा ह्यो बसवण्यो देवान दिल्ल्यो संपूर्णकायेक पावतात आमचे थंय. त्या खातीर दोळ्यांक दिसता त्या वस्तूंचेर आमचें ध्यान मन दवरिना पूण अदृश्य वस्तूंचेर आमकां दिश्टी पडटा तें तात्कालिक पूण दिश्टीक पडना तें सदां काळ बळटा. आनी तूं क्लियरली दिला दिश्टीक पडना तें सदां काळ बळटा. पूण आमी कालें करता आमकां दिश्टीक पडटा आमी तें चूज करूंक येता. आतां त्या खातीर आमचे कडेन केदाळाय 2 सिम कार्ड आसात. एक आदामाच्या सैमाचें आनी एक जेजूच्या नितीवंतपणाचें. आमी खंयच्या सिम कार्डांत ऑपरेट करता तें मॅटर जावन आसा.
केदाळ आम्ही जिजूच्या सिम कार्डांत आम्ही चलताव त्या दाळा आम्ही नवी रचना आम्ही आदामाच्या त्यात सैमीक तांतून तासावन जाल्यार त्यात चिंतपांत त्या दाळा आम्ही ते ओल्ड सिस्टमांत आम्ही यूज करता. सो त्या खातीर आमचे चिंताप बदलूनचे आणि जिजून कितें आमकां बसयलां, जिजून कितें सांगलां त्या प्रमाणे आमचे जिवीत मांडून हाडचें इम्पॉर्टंट जावन आसा. आमी पयलें तशें करनासल्यां आतां आमी तेंत करता म्हळ्यार जायना. कित्याक म्हळ्यार एग्जाम्पल आमी आतां खंय आमी भायल्या कंट्रीकांनी पुरा गेल्यार आमी आतां ड्रायव्हिंग करतना हांव थंय इंडियांत अशें ड्रायव्हिंग करतालो आनी हांगाय हांव अशेंच ड्रायव्ह करता म्हळ्यार जाता की जायना. थंय लायसन्स मेळना. त्या खातीर केदाळा आमी मायग्रेंट जाल्या जिजूच्या सिस्टमाक आनी त्या दाळा आमी हे जिजूची सिस्टमांत आमी कान घेवंक आसा. आमी पयलें जितलो सिस्टम आमी कान घेवंक आमी नियमा प्रकारच आमी आमचें जिवीत करता जाल्यार आमचे जिजून कितें शिकयलां आसा पळय तें आमचें थंय तें संपूर्ण जायना. पळय गे ब्रदर. होय ब्रदर, करेक्ट. कित्याक म्हळ्यार तुमी अब्रामाच्या गिडीता वेळार सांगतना आतां ताच्या पुताक भेटयता म्हणटाना जर अब्राम हे आमच्या बरे मनीस वय गे. वय वय सेन्स नॉलेजाचेर उलयता जावंक बरो आसताले. वय म्हणजे देवान बसयला म्हणजे एकल्याच पुताक हांवें कशें भेटोवचो वय इतलोसो देवान बसवणी दिल्या. पूण तो सेन्स नॉलेजेर गेला ना कित्याक ताका बसवणी दिली गाले तुजी संतत मळबाच्या नेकेद्र बरी करतालो पळय गे. वय वय पूण दोळ्याक दिसनाटले ताचेर ताणें गमान दवरले अनेक सांगचे तर वय 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 ताचें मौन जावन दिसन तस ताका हे करतले जावयेत पूण ताणें कालें केलें ताच्या आत्म्या प्रमाणे अनेक सांगचे आत्म्या प्रमाणे ताणें डिसिशन घेवन गेले. म्हळ्यार वय देवान कितें बसयला या देवान कितें ताका फरमायला ते करूंक तो मुखार गेलो. त्या वय देखून ताणें अलौकीक ते रिजल्ट पळयले थंय. पळयलें. वय 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 हय. इवन तो मुखार येताना सांगता पूत विचारता ताच्या लागीं वय नांगकूड आसा, पुरो आसा, सूर्य आसा, बलिके आसा तेन्ना तो वय म्हणटा वय देव सुद्दां वय दाखोवन दितालो खाली म्हणटा दाखोवन तो. दितलो. तांतू आनी एक सांगचें वय. जाल्यार ब्रदर तांतू एक उजो हम्म, आनी सुरी हम्म, दोन वस्तू आसल्यो अब्रामा कडेन. हम्म, आतां उजो म्हळ्यार आमकां उजवाड तो. हम्म, सुरी म्हळ्यार आमकां मरण तें. हम्म, आतां सुरी ताणें काल्याक केल्ली कान गेल्ली इजाकाक मारूंक वैगी बली पेटोवंक. हम्म, हम्म, पूण उजवाड त्या खातीर आमच्या जिवनांत आमी जिवीत विंचतावंगी आमी मरण विंचतावंगी तें आमकां तें इम्पॉर्टंट जाता. कित्याक म्हळ्यार आतां पवित्रत्म आतां जिजू मेल्या उपरांत पवित्रत्म आयलो. खंयच्या रुपार आयलो? जिबेच्या रुपार. हम्म. तशें उज्या. उज्याच्या रुपार आयलो वैगी. त्या खातीर जिजू कसो आय जिजू कालें म्हणलें हांव आयलां उजवाड जावन. त्या खातीर वो उजो आसा पळय आमी उजवाड म्हणून आमी कान घेयत थंय आमच्या जिवनाचो उजवाड म्हणून. पळय गे ब्रदर. उस्वाड म्हाका ते आनी डीप वचचें पडटा सो वय प्रेज गॉड. म्हळ्यार जिजू म्हणटा न्ही तुमी संवसाराचो उजवाड. उजवाड म्हणून वय. आनी जिजू तूं आयिल्लो उजवाड जावन. बरें बरें बरें. हांव संवसाराचो उजवाड जावन आयिल्लो म्हणून सांगलां. बरें. सो त्या खातीर उजवाड उजो केदाळे उजवाड दिता. त्या खातीर उजवाड आमच्या जिविताक तो उजो उजवाड जावन कान घेवचे आमी. केदाळा आमी
सुरी म्हणलें ते मरण आमी केदाळ आमी कान घेता जाल्यार आमी नासाच्या वाटेक वेता. त्या खातीर थंय फ्री दोन वस्तू ताचे कडेन त्यो साईन रुपार आसल्यो म्हणून म्हाका एक चिंता पयलें ओडून. प्रेज गॉड. आणि तो सिस्टर आसा गी आसा ब्रदर आयकून आसा. तुमकां काय रेव्हलेशन मेळ्ळें गी हाचे विशयान काय? म्हाका म्हळ्यार तेन्ना अब्राहम चल्लो आत्म्यान तो म्हळ्यार ताणें कितें देवान ताका बसोवणी दिल्ली पळय, त्या बसोवणे प्रकार तो चल्लो. त्या देखून ताका ते देवा कितें जाय आसलें हर एक बली भेटोवंक सगळे देवान ताका प्रोवायड करून दिलें. तशेंच आमच्या जिवितांती आमी केदाळा आत्म्यान चलता म्हळ्यार देवाच्या उतरा प्रकार चलता. आमच्या जिवितांती कितें आमकां जाय हर एक आमकां प्रोवायड करचे त्या जेजून तो आमकां सगळो प्रोवायड करून दिता त्या टायमार कितें जाय म्हण. त्या देखून आमी सदावत कशें आत्म्यान चलचें मस्त गरजेचें जावन आसा. कुडी प्रकार चलचे न्ही. वय. आनी कोणाकी ऍड करूंक आसा गी? सिस्टर रेखा न्ही आसा गी? कोणी आसा जाल्यार हँड रेस करा उलोवंक तुमकां. कित्याक म्हळ्यार आमकां बॅप्टिझम दितना जाल्यार आमकां कॅन्डल दितात पळय गी, उजवाड. सो त्या खातीर केदाळा पेंतेकोस्ताच्या दिसा शिसांक उज्या सारक्यो जिबो तांचेर आयल्यो. केदाळा तांचे थंय उजवाड आयलो. कित्याक म्हळ्यार जेजू तांचे सांगात आसतना तांकां गोत्तूच ना कितें जावंक आसा म्हणून गोत्तू ना. तांकां कळ्ळेंच मागीर. वय गे ब्रदर. वय. पवित्रत्म केदाळा तांचे थंय आयलो. केदाळा तांचे थंय कामां अलौकीक स्टार्ट जाली. तशेंच अब्राहमाच्या हातांत ते दोन वस्तू आसल्यो त्यो म्हाका ताचे विशयांत म्हाका मस्त वडलो चिंता पयलें. कित्याक म्हळ्यार एक सुरी आनी एक उजो. वय उजो म्हणल्यार पवित्र आत्म्याक ओके, पण सुरी हांव चिंता न्ही म्हणजे म्हाका बगल्या प्रमाणे देवाच्या हातांत दोन तरेची तलवार म्हणटात. ते आसा. वय कातरता. वय कातरता. वय तशें ताका इल्लें कंपेर करूंक जाता की म्हूण हांवें चिंतचें. अशें प्रेज गॉड सारकें घेवन वचना म्हाका. उजो ओके पवित्र आत्मो. नाही कित्याक म्हळ्यार थंय सुरी म्हळ्यार त्या थंय आमी हें केल्लें ताका बली भेटोवच्या खातीर पुताक. आतां ती बली देवान नाका म्हणलें. ताचे वयर हात उबार नाका म्हणलें. पूण तेदाळाच ताका बली कितें भेटयचें म्हणून थंय एक शेळी देवान अरेंज केली. वय गी त्या बोल्यांत शेळी थंय सिरकोन आसली ती हाडन म्हण. पूण त्या हातूं सुरी म्हणल्या हातूं तो जीव काडचे म्हणून आसा पळया. वय गी तर जीव काडचे म्हळ्यार थंय मरण म्हणून जालें. चॉयस खंयचे जाय ते चॉयस. वय उजो उजवाड कान घेताय की मरण कान घेताय की दोनान चॉयस आमचे. तेंत उतर हांगा आयलां जिवीत आनी मरण म्हणून. पळय हाचे विशयांत आमी आनीक मुखार हें करया आसतलें मुखार. देव आमकां होली स्पिरिटा मार्फत दाखयतलो. ओके प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. कोणाक आनी कोणाक काल सांगूंक आसा की? सवाल आसल्यार इसारियत नाजाल्यार ऍड करूंक आसल्यार ऍड करियत. आनी तुमचे कोणाक सवाल आसल्यार बरोवन दवरा उडास उरता जाळा विचारूंक. वय त्या वेळार त्याच्या विशयान डिस्कस करूंक जाता आमकां. वय आनी कोणाची टेस्टामनी ल्हान आसा जाल्यार सांगयत ह्या वेळार. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड.
इस्कॉड कोणी उलोवचे दिसना ब्रदर. ओके. तरी ब्रदर एक एंडिंग प्रेयर ओके. करतात की ओके. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मंगळा आमेन. बाप्पा आयच्या दिसाच्या या वरत्या वेळापासून आणि शिकवण्यापासून आम्ही तुका अर्गांत आहोत. कशे आम्ही अब्रामाक भावार्थ बापाय म्हण लेखता कित्याक तो भावार्थान तुका पातयेलो ताणे तुका पळोवंक ना फकत तुजो थाळो आयकलो त्या थाळ्याक उलो दिवन तो भायर सरलो. तशेंच आमच्या जिवितांती तुवें आमकां पवित्र आत्म्याचे सच्चेन तुजे उतार दिल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी आमच्या जिवितांत ते भावार्थान ते उतार स्वीकार करून ते उतार कितें सांगतात त्या प्रमाणे आमचे आलोचने बदलून त्या दोळ्याक दिसता त्या वस्तूचेर आमचे ध्यान मान दवरिनासतना या हेर कितें सांगता ताचेर आमी गुमान करिनासतना ते उतराचेर थीर पातयेनी दवरून मुखार सरून ते उतरांत असले जिवीत आमकां आपणाक तुवें फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. अशें हर एकल्यानी हे सत स्वीकार करून तुज्या नांवाक महिमा दिवन मागता. ही सर मागणी बेटिता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन. 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 प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. जाय फाल्यां मेळया आमी. फाल्यां मेळया. प्रेज प्रेज गॉड. प्रेज हालेलुया. गॉड. Jesus.